तरण्या पिळगेन भलायकेची जपणूक करप महत्वाची। जय जय शक्त लागता थंय भलायकी महत्वाची आसा। हाचे उदाहरण म्हळ्यार देव तोणयेश्वर शिगमो समिती ढोल ताशा वाजोवपा खातीर मोठ्यान घोषणा करपा खातीर शक्ती वापरतात। त्या खातीर भलायकी जपप महत्वाची म्हण तरण्या पिळगेन वायट संवयी पासून पयस रावपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। शिगमो म्हटलो काय आमी जशें म्हणटा की धोलार बडी मारून सुरवात जाता। म्हाका खरेंच हांवें इतके भुरगे आज सकाळी फुडें हांगासर जमतले हें इमॅजीन करूंक नासलें। एक 30-40 जाण आसतले हाज्या वयल्यान शिगम्याचो उत्साह तुमच्या मदीं कितलो व्हडलो आसा हो दिसून येता। हांव खरोखरूच दयानंद बोरयेकर आनी तेजो पुराय ग्रूप हांच्यांनी ती इनिशिएटिव्ह घेतल्या त्या खातीर सगळ्यांचे खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता। आनी एक गजाल आसा की तुमी शिमग्यांक रोमाटपेट खेळोवपाची जी तयारी केल्या ताका हांव शुभेच्छा दिताच, तुमकां तेंकोय दिता। हांवूच न्ही आमचो पेमेंट आसा आनी लाया आसा जाय। पण एक गजाल आमी सगळ्या जाणांनी खूब म्हणजे ताका आमी म्हणटा की एक्चुअल शिगमो खेळपा खातीर जे पयलीं कश्ट करचे पडटा, जे पयलीं शिकचे पडटा ते शिकचे। आनी हांगासरच न्ही जर पळयलां आसतलें महाराष्ट्रांतल्यान रोमट पद्दत बरेचशे फावटी गोंयांत हाडची पडटा। ओके, अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर इट इज अ प्रोफेशनल तशें पळोवंक वचत जाल्यार तो शिगम्या पुरतोच खेळ उरोंक ना तर तो प्रोफेशनल जाल्लो आसा। आनी खूब बऱ्या पद्दतीन जर वाजोवपाक लागले जाल्यार वेगवेगळ्या पद्दतीन वेगवेगळ्या जाणांक दाखोवपाकूय शकता। आनी थोडो जाण म्हणजे येदो व्हडलो ग्रूप सोड पण भितरले 60 ते 70 भुरगे ते प्रोफेशन सुद्दां म्हणून हे पळोवपाक म्हणजे टायम बींग जाका आमी म्हणटा की पार्ट टायम प्रोफेशन जाका म्हणटा वाजोवपाचें सुद्दां आसा। इट इज अ कला। शेवटी जाका जमता ताकाच ते वाजोवपाची हॉबी उरता, तो ते वाजोवपाच्या निमित्तान जे सदोदीत ते वाजोवपाकूय लागता। त्या खातीर फक्त शिगम्याचेच वाजप न्ही तरी प्रोफेशनल ढोल पथक म्हणूनय बी फुडें येवपाची गरज आसा। आनी हे सगळें करता आसतना आपली फिटनेस ही म्हत्वाची। तुमी म्हणटले तूं सदांच फिटनेसाचेर उलयता, हय हांव सातत्यान फिटनेसाचेर इतल्याच खातीर उलयता कारण आमी प्रत्येक खेळ आसतले, कला आसतली, ही खेळ आनी कला ही आमच्या आरोग्या कडेन जोडलेली आसा। आनी ती आरोग्या कडेन जेन्ना जोडलेली आसा वाजयता ताका शक्ती लागता, ढोल गळ्यांत घालपाक शक्ती लागता आनी आवाजूय तितको दिवपाक शक्ती लागता। आतां हे सगळें जर उरता आसत जाल्यार प्रत्येक जाण हेल्दी आसप आनी फीट आसप हे तितकेच गरजेचें आसा। म्हणून जो तरणाटो रोमाट मेळान सहभागी जाता ताणी व्यसना पासून पयस रावचो, आपलो आवाज बरो उरपाक जाय आसत जाल्यार केन्नाच तोंडान न चुकोन सुद्दां म्हणजे कसलोच तंबाखू आनी गुटखा हो तोंडान केन्नाच घालचो न्ही अशें म्हाका दिसता। किंवा ते जर आसता आवाज बरो दवरतले पण आवाजा बरोबर हेल्थूय बरें दवरतले, तुमची फिटनेसूय बरें दवरतले। म्हणजे आमी पळयता की ओल्ड एज जरी म्हणटा आमी 60 जालो जाल्यार सुद्दां तो बरो वाजोवंक शकता, बरो गावंक शकता। हे केन्ना म्हणटा तो फीट आसता तेन्नाच म्हणटा। ती फिटनेस दवरपा खातीर तुमी सातत्यान काम करचें। पेडण्या पासून काणकोण पर्यंतच न्हय तर तुमचो रोमाट मेळाचें नांव महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत सुद्दां ही फुडे जावचें अशें हांव देव तोणयेश्वरा कडेन मागता। आनी आयच्या तुमचो रोमटा मेळ सुरू जालो हें हांव घोशीत करता। देव बरें।